भागिवंत आंतोनींक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान. आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी पोरगोटूंक म्हाका शिकय. भागिवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांती आनी आकांत. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कोर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हांव ह्या देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडीओत्मेच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवंशान रावतां. ओरचोऱ्यांच्या भागिवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणो नाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय आनी खालतेपण. सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराखाल चलूंक, आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पाक आनी सगळ्या बिस्पांक आनी देव मुण्यारांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवळी ते जावंक आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मदत कर. आमेन. Samco sobi, ikut samco bawar, ikut samco bautis, eklot samco dioba, powitat miawori, shanti chaban pasan, sokli ikut sauchak, amka aponalya, degunami. Samco somi, ikut samco bawar, ikut samco bautis, eklot samco dioban. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज भागिवंत आंतोनीच्या त्रेसेनाचो विशय जावन आसा भावार्थ पवित्र आत्म्याचे फळ. भावार्थ आमकां व्हड दायज देणें क्रिस्ताचें अशें आमी गायता आनी हें देणें आमकां आमच्या आवय बापाय वरवीं आमच्या बावतिस्मा दिसा मेळ्ळां.
जेजू पवित्र आत्म्याक सदांच आपल्या मागण्यांतल्यान उक्तो रावलो आनी आपल्या बापाचेर भावार दवरून व्हड व्हड अजापां केली. भाग्यवंत आंतोनूय जेजूच्या पावलांनी चलून जियेलो आनी न्हयच तेरा पूण सोबार ल्हान व्हड मिलाग्री केल्यो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन आमचो भावार थीर करूंक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतना हें त्रेसेन भेटयलां फ्रँक आनी लॉना डिसुजा हांचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी प्रितीच्यानो, हें दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो घोडकून घेवन त्याच देवा कडेन आनी भाव भयणी कडेन माफी मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवंडी तुज्या शेळ्यांक उतरान चोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलोली ती सर्गींची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचो. भावा भयणांनो, विस्वाशी देवाच्यान सांगता, आमचें उतर तुमकां बरोबर होय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी म्हणजे हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां पोरगोटला. तो बरोबर होय आनी ना जावंक ना, तो सदांच होय. कित्याक देवान केल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सोवे होय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सोवे देव आमकां गोठाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यात.
आनी ताणें आमचेर मोर मारल्या आनी एक इसारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांवें ते मानून घेतले. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजांच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञांक आशोन आशोन खोरशेता म्हजे हड्डे, तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक तूं कोरताय तशें. म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकलूत कोर. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. तुजे बासावणे पोरमणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणणी पावूं. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सोर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपून उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरता. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयच्या दिसाक एक म्हत्वाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार हाडून आमी आयचो नियाळ कोत्ता. भावार्थ जावन आसा
पवित्र आत्म्याचें फळ. भावार्था विशीं तुमी घोडी म्हणटलीं आमकां भावार्थ आसा. आमचो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ, इतलो खोल आमचो भावार्थ. पूण नदर मारुया, ह्या आमच्या भावार्थाची खोलाय कितली आमकां आसा ती. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार समुदायाच्या आदारान हांव देवाचेर पात येता, कित्याक तोच म्हाका आपुणूच उगटो कोत्ता. आनी ह्या देवान आपणाकूच उगटो केलोल्या ताचे देव उगटावणेक हांव काळजान आनी आख्या मनान म्हजो खासगी जाबाप दिता आनी ह्या जाबापा प्रमाणे चलता. दोन वस्तू भावार्थाचे विशीं आमकां मेवतात. पयली वस्त देव उगटावणी. देव आपणाकूच उगटो कोत्ता आनी आपणाकूच परगोट कोत्ता आपूण देव म्हणून. ही देव उगटावणी पयलो वांटो. दुसरो वांटो, हांव मनीस कसो, देवाची रचना कशी, हांव ताका ओय म्हूण जाबाप दिता. आपणाकूच म्हाका उगटो कोत्तल्या समुदायाच्या दिशेन म्हाका उगटो कोत्तल्या देवाक हांव म्हजो सोडासोड जाबाप दिता ओय म्हणून. आनी ताकाच लागून भावार्थ जावन आसा दैवीक देणें. म्हज्यान म्हणूंक जायना म्हजो भावार्थ इतलो व्हड, हें म्हणूंकूच जायना. कित्याक भावार्थ तुजो न्हय. तुज्या आवयन बापायन सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें तुका इगोर्जेंत व्हरून बाराबोर देवाचें भावार्थाचें देणें तुका दिलोलें तें दैवीक देणें. आनी देखूनच हें दैवीक देणें कोण उत्पन्न करता तो म्हळ्यार पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्याचें देणें आनी पवित्र आत्म्याचें फळ. फळ देणें कशें हो भावार्थ आमी आपणायता, ताका वेंग मारता आनी तो मानून घेता. देखूनच आयचीं वाचपां आमकां उपट उजवाड दितात ह्या भावार्था विशीं. पयलें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक दुसरे चिटीन बरयल्लें आमकां सरळपणी सांगता. कितें सांगता? भावार्थ म्हळ्यार देवाक ओय म्हणप. देवा मुखार ओय ना तशें ना. देवान हें उगटें म्हाका केलां अशें भाग्योन पावल म्हणटा. आमी तुमकां देवाक उगटो केला, देवाक परगोटला, ते देवाक तुमचो जाबाप ओयच म्हूण जातलो, ना म्हूण जावचो ना. ओय आनी ना असली वागणूक आसची ना, फकत ओय. आनी मागीर तो म्हणटा आमी हाका आमेन म्हणटा. आमेन म्हळ्यार कितें? अशेंच जावं सायबा, हांव मानून घेतां, तुजें उतर निमाणें म्हूण हांव मानून घेतां. ओय आमेन असो आमचो भावार्थ. स्तोत्रां तुवेंच भावणां आमकां मेळटा. तुजे मुखामोळ आमचेर पोर जोडून दी सर्वेस्परा आनी आमी तुका जाबाप दितल्यो. शुभ वर्तमानान दोन वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजू भावार्थाचो आमकां उगडास करता. भावार्थ मिठा भाशेन, भावार्थ उजवाडा भाशेन. मिठाक 3 गूण आसात. मीठ जेवणाक रूच हाडटा. मीठ तोरिना आमी म्हणे ओयणें. ओयणें म्हळ्यार कितें? उणें आसा. कितें तरी रुचीक जावंक उणें आसा, देखून आमी ओयणें म्हणटा. मीठ जेवणाक रूच हाडटा हो पयलो गूण. दुसरो गूण, फुडाराक खावपाच्यो वस्तू मीठ सांबाळून दवरता. सगळ्यो वस्तू, लातांतल्यो वस्तू लागून लातारिया आमकां मिठान भरलेल्यो मेवतात. मीठ सांबाळटा खावपाची वस्तू. आनी तिसरे सुवातेर हो गूण घोडे आमी जायती जाण नको आसतली. मीठ साफ करता. मिठान आमी जायत्यो वस्तू साफ करता. मीठ साफायेची गुणां. हेच भाशेन आमचो भावार्थूय. भावार्थ क्रिस्ती जिविताक दम मारता, रूच हाडटा. भावार्थ क्रिस्ती जिवीत सांबाळटा, ते हालोंक दिना. कसलीय वादोड म्हूण आयली जाल्यार हालोंक दिना हो भावार्थ. आनी तिसरे सुवातेर भावार्थ आमचें अंतस्कर्ण साफ करता. अंतस्कर्ण एके भाशेन निवळ दवरूंक आमकां आपयता. मिठाची कुणां जाल्यार
उजवाड जेन्ना आमी म्हणटा सदांच आमी सुर्याक सोर कोता कित्याक जेजू उदेंत आनी ओस्तोम नासतलो सदांच जळटलो सुर्या सदांच जळटा आमच्या सुर्याक आमी म्हणटा उदेता आनी पडटा पूण जेजू उदेंत आनी ओस्तोम नासतलो सुर्या जो सदांच पर जळटा उजवाडाकूय सुर्याकूय असले गूण आसात सुर्या उजवाड दिवन आमची मनां लोकलोकीत करता मनाचेर उजवाड घालता सुर्या काळोखी कुपां पयस सायता काळूक नपयत करता आनी तिसरे सुवातेर सुर्या सगळे मिक्रोब जंतू मारून आमकां गरमी दिता होच तो बाबार्थ असलोच बाबार्थ आमच्या मनान उजवाड घालता बाबार्थ आमच्या काळजांतलीं काळी कुपां पयस सायता आनी हो बाबार्थ आमकां साफ सुफळ करून निर्मळ करून आमचे जंतू मारून आमकां एके भाशेन पुर्ती करता आनी आमकां गरमी दिता जी आमच्या जिवितान गरज आसा हो बाबार्थ जिवंक आमी ताका म्हणटले हांव एनर्जी ही गरमी तो आमकां फावो करता मुखार भाव म्हणिनो बाबार्था विशीं आयच्या वाचपांनी कितें मेवता तें सांगल्या उपरांत हांव आनीक एक प्रश्न करतलों बाबार्था विशीं म्हणजे बाबार्थ खरेंच आमकां क्रिस्तांवांक सोत मानतल्यांक कितें बाबार्थ सोत मानता हो देशी आमी परगटा सोत मानून घेवंक देवाची स्वता मानून घेता आनी देवाक वयर म्हणटा सोत मानप म्हळ्यारच बाबार्थ हांव ल्हान आसतना त्या काळार मीस लोकांक पाठ करून जातालें आनी मागीर थोड्या वर्सांनी वातिकान दुसरे 20 सभेची शिकोवण नवी शिकोवण आयली म्हणटूच आमचो पादविकारान नवो आल्तार केलो आनी लोकांक फुडें घालून फुडें करून फुडो करून मीस समोरुमूंक लागलो मीस म्हणोनात आदीं वातिकान दुसरे 20 सभे आदीं म्हणटाले पाद्री मीस म्हणटा आनी आमी मीस आयकता आतां आमी तशें उलयना मीस समोर उमता आनी आमी बावार्थी मिसांत वांटो घेता देखून मीस पाद्री मीस म्हणटा अशें म्हणना मीस समोर उमता आनी तुमी लोक तुमी वांटो घेतात ह्या मिसाच्या बलिदानांत आनी जेन्ना पादविकार लोकांक फुडें करून मीस कोत्तालो हांव धाकटुलो तेन्ना लोकांनी आनी अदीक करून दादल्यांनी बरोच बोबाड केलो ह्या पाद्रींनी आमचो बाबार्थ आलोयला काय बरें मीस लाती भाशेन जातालें आनी पाद्री देवाक पळयतालो आल्ताराक पळोवन देवाक पळयतालो आनी आतां तो लोकांक पळयता तो लोकांक पळोवन सगल्या लोकांक पळोवन मुरगोडटा हीं उतरां लोकांची तितलेंच न्हय आमचो बाबार्थ आलोयलो हें मीस लाती काय बरें आमकां समजनासलें देवाक आनी पाद्रीकूच समजोतालें आतां आमकांय समजोता गूट खूंय गेलो बाबार्थाचो बाबार्थांत कांयच गूट ना सगलें उगडापें जालां आमचो बाबार्थ आलोयलो आमचो बाबार्थ पिड्ड्यार केलो ह्या पाद्रींनी आनी आतां पाद्री लोभ घालिनासतना भोंवतात आमचो बाबार्थ सामको चाललो काय बरें ते लोभ घालून भोंवताले दिसताले आमकां हे पाद्री आमचो बाबार्थ आल्लो थोडो लोक पाद्रींचेर उलयतालो आनी असल्या वेळार म्हाका देवान पाद्रीपणाचें आपोवणें दिलें जेन्ना बाबार्थाचेर आड उलयतालो लोक तेन्नाच म्हाका विंचून काडलो हो लोक बाबार्थाचेर आड उलयता यात्निकांचेर आड उलयता तुका हांव विंचून काडटा तांचो बाबार्थ घोट ओकोंड करूंक आनी म्हजे मोतीन सदांच उरलें म्हाका विंचून काडला लोकांचो बाबार्थ ओकोंड करूंक घोट करूंक मुखार बावमळीनो बाबार्थ म्हज्या लोभाचेर ना बाबार्थ कितल्यो वाती पेटयल्यात आनी कितल्यो वाती काडल्यात हांगासरल्यो इगर्जेंतली ताचेर ना बाबार्थ हे शँडेलियर्स आहात ते आलोयल्यात ताचेर ना बाबार्थ लाती भाशेचेर ओ कोंकणी भाशेचेर ना बाबार्थ देवाचेर आनी जेन्ना देव आलो ना म्हजो बाबार्थ आलो ना देव तसोच उत्ता सासणाच्या सासणांक काल आज फाल्यां देव तसोच म्हजो बाबार्थ
देवाचेर. आनी जेन्ना देव आलो ना म्हजो बावट ओकोंड उरता. कितलीं वादोळ म्हणा येवं, कितले कोश पिडा येवं, कितल्यो कोनिश्टाय येवं म्हज्या जिवितांत, कितें बायल्यान बदलूं, इगोर्ज मातेची बायली मांडावळ भायल्यान बदलल्या, भितरलो सार तसोच आसा, सार बदलना. हांव ल्हान आसतना म्हजो फोटो तुमकां दाखयल्यार तुमी वळखचेनात हो कोण. ल्हान आसतलो म्हजो फोटो आनी आतां हांव वेगळोच जालां, पूण भितरलो म्हजो सार तोच. हांव तोच सुकोर, हांव बदलूंक ना. म्हजें भायलें रुपणें बदललां, म्हजें आंग शरीर बदललां, पूण हांव म्हजी व्यक्ती, माय पर्सनॅलिटी हॅज नॉट चेंज्ड. भायल्यो वस्तू थोड्यो बदलल्यात, तेच भाशेन देव. जेन्ना हांव देवाचेर खोल बावार्थ दवरतां तेन्ना देव बदलना, देव आलो ना. ते पासत म्हजो बावार्थ केन्ना चालचो ना. पाद्रीनी बदलपां हाडली, पाद्रीचें जिवीत बदललें, पाद्रीन स्कॅन्डल्स लगून केले. म्हजो बावार्थ पाद्रींच्या जिविताचेर ना, म्हजो बावार्थ सरळ देवाचेर. होच की तो बावार्थ. असलो बावार्थ आमकां आसूंक आज पवित्र आत्मो आमकां देणें दिता, बावार्थाचें देणें. म्हणजे हांव देवाचेर सगळ्या म्हज्या काळजान आनी कुशेन, मनान आनी गिन्यानान, आख्या मनान, आख्या गिन्यानान, आख्या काळजान आनी आख्या कुशेन हांव देवाक ओय म्हणटा. ओय आमेन. आनीक आनी कांय ना. तूं सांगता ती वाट, तूं सांगता तें धोरण हांव घेता म्हज्या जिवितांत आनी त्या धोरणा प्रमाणे हांव चलतां. होच म्हजो बावार्थ. आनी होच बावार्थ खोल बावार्थ. कितेंय येत जाल्यार तो कसो चालपाक ना. आनी ते पासत भायले वस्तूंचेर जो म्हजो बावार्थ आसा तो निखळावया आनी साराचेर घालुया. आनी तेत ना की आमचो बावार्थ सुफोळ जातलो. हो आमचो बावार्थ खऱ्यांनीच पवित्र आत्म्याचें देणें कशें आमच्या संबंद जिवितांत भितर सोदतलें. होच जावन आसा आमचो बावार्थ. हेंच तें बावार्थाचें देणें. बायगोंत आंतोनीच्या जिवितांत तुमकां एक पावट सांगलां हांवें. बायगोंत आंतोनी जायतीं ओरचोऱ्यां आदारता देखून ताचेच भाव, पाद्री भाव, ताचेच मोठभाशी भाव दुखवले आनी तांकां नाटकाय जाली, तांकां कुण्णाटकाय जाली. वडिलांक सांगलें ताका बंद कर आनी ताका बंद केलो. पूण बायगोंत आंतोन तेमोज जावंक ना. म्हाका बंद केला, हांकां दाखयता अशें म्हणूंक ना. ओगीच रावलो. आनी ताच्या जिवितांत सगळे सांतांक जेन्ना पाप साहेबान तांकां म्हणलें उगी रावात, मीस करप ना, भितर रावात, तुमच्या कुडांत रावात, सगळे सांत बागयोन ओगेपणान हो वेळ सारलो. कित्याक तांचो बावार्थ पाप साहेबाचेर ना, तांचो बावार्थ तांच्या वडिलांचेर ना. वडील आयज आहात, फाल्यां नात, पूण तांचो बावार्थ देवाचेर आहा. ते जाणात ज्या देवान वडिलां उदेशी म्हाका ही आज्ञा दिल्या तोच देव एक दीस ती काडटलो आनी म्हाका सुटका दितलो आनी म्हजो बावार्थ सभे माजार दुसऱ्यांक पुरगोठूंक म्हाका धीरबोड दितलो. असलो बावार्थ आमचो. ते पासत कितेंय जावं आमच्या जिवितांत आमी गोठ आसूंक जाय. जायते फावट लोक म्हणटा म्हाका एक्सिडेंट जालो, देवान कित्याक केलें. म्हाका उपसोयेक जालो, म्हाका दुयेंस पिडा लागली, हो हांव इतलो तेर्स कोत्तां, हांव कितलीं मिसां आयकोतां, हांव मागडें कोत्तां आनी म्हाकाच कित्याक हें. म्हजो बावार्थ आल्लो. तूं दुयेंत पडला देखून तुजो बावार्थ आलो ना. तुका उपसोयेक जाला देखून तुका बावार्थ आलो. म्हजो देव खंय गेलो? देव हॉलिडेयांक गेला, देव न्हिदून आसा, ताका उठोवंक जाय. आनी तो म्हाका एक्सिडेंट जाला तेन्ना तो न्हिदलोलो, हांव दुयेंत पडलां तेन्ना तो हॉलिडेयांक गेल्लो. हो आमचो बावार्थ न्हय. असले प्रश्न कोत्ता ते आमी ऑन बावार्थी, बावार्थ नासतले मनीस. बावार्थ कितेंय मानून घेता. तुरायच्या दिसाक बायगोंत आंतोनीची देख घेवया आनी पवित्र आत्म्याचे मूळ हांवें आनी पयले फळ बावार्थ ना जाल्यार उरलेलीं सगलीं देणी आनी उरलेलीं सगलीं पवित्र आत्म्याचीं फळां नात. बावार्थाचेरूच हीं सगलीं फळां बांदून हाडलेलीं आसात. कित्याक बावार्थ म्हळ्यार देव. हांव सत मानतां तो देवाचेर सत मानतां आनी देव बदलना, म्हजो बावार्थ बदल. असलो खोल आनी ओकोण बावार्थ आमकां जोण एकल्याक दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमकां खतखत्यान मागून घेवया.
प्रितीच्यानो, आमचो बाबार्थ खोल आनी ओकोण जातलो जाल्यार आमी देवाक उलो मारूंक जाय. तोच देव बाबार्थाचे देणे आमकां सगल्यांक ओकोंड करून दिता. हे आमची इंतेसामां हे वेळार देवा मुखार मांडुया. आमचे धर्मीक फुडारी आपल्या खासगी मागण्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान आपलो भावार्थ घोट सांबाळूंक आनी पोरजेचोय भावार्थ थीर सांबाळूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या मुलाची मागणी आय, आमची गागलूत कर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले राज चलयतना देवान दिल्ले सृश्टीची राखण करूंक आनी ती इबाडिना जावंक तांकां उजवाडान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची गागलूत कर. आमी क्रिस्ती भावार्थी आमच्या बावतिजमा दिसा आमच्या आवय बापायन उचाललो भावार्थ ओगडायना जावंक पूण जोळटो सांबाळूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें शाणेपण फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची गागलूत कर. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन फ्रँक आनी योना डिसुजा तशेंच आयच्या दिसान दुसऱ्या 3 मिसांत इंतेसांवां घातल्यांत डेव्हिड गॉन्साल्वीस, एलिसन आनी अनास्तासिया फर्नांडीस आनी एरिस रॉड्रिगीस. देवान तांच्या कुटुंबांचेर भाग्यवंत आंतोनीचे मोजोतीन आशिर्वाद घालूंक आनी ती आपल्या बऱ्या जिविताचे देखी आनी मागण्यांतल्यान आपलो भावार्थ थीर सांबाळूंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची गागलूत कर. सोर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, भावार्थान तुजे मुखार उबारलेली मागणी स्विकार करून जें आमी कितें मागलां आनी आमी जें कितें मागूंक नको आनी आमच्या काळजांत जें कितें आसा तें सगलें तूं आमकां दी म्हूण तुजे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणीनो आनी बाबानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक
मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोदवेदार आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोर पोटून तुका उलो मारता. आमच्या गवण्या काल तुज्या मोगान जिवंक सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भोगताच्या मनाक ओ समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोड आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिवन मोळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. Sumia Jesu, duce moronami somoromda. Sumia Jesu, duce puno život pon porgota. Sumia Jesu, duce enia, ami otrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां आनी संस्कारलोल्या बाराबर प्रिती मोगान तिका वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायग्योन झुजे बायग्योन धरून दोता बायग्योन तातून ह्या फिरगोजेच्या आस्काऱ्या बायग्योन झुजेवाज आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. भावार्थाचें देणें दिसान दीस आमी वाडोवंक आमी बापाक उलो मारता जेजून शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान. आनीक एकदां आमचो भावार्थ खोल आनी उकोण कर म्हूण जेजून शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची कुणां दियात. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर.
देवाचे शिले सोसराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमची भितर येवन भावार्थाचें देणें दिसान दीस वाडयता तो जेजू देवाचो मेंढरो हो पळय आसा. तोच तो संवसाराचें पाप काडटा तो ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. सोदांकाल ओय संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. मागुया. सोर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोशाचो मुकूट तुवें ताका फावो केलोय. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीचे मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
पावसाचो लोयता तो देख जाणूय एकलो. आमचे पासोत मागबा घेवन तांतून जेजू क्रिस्तान बसाला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें लिजबोवाच्या बाग्योन तांतुनीक कोऱ्या बावार्थोचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांताक आसतल्यांक तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गुरजांनी ताची मदत आमकां मेळू. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं